रवींद्रबाब केळेकार गोंयचे नामनेचे निबंधकार, गोंयचो पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कार जोडपी साहित्यकार, पद्मभूषणाचे मानकरी, कुशळ भाशा अभिमानी, गांधीवादी विचारवंत, कोंकणी सरस्वतीचे पुजारी, रायटर आनी फायटर, कोंकणी भाशेक मानाची सुवात मेळोवन दिवच्या खातीर पोट तिडकीन वावरिल्ले अष्टताशी व्यक्तिमत्व म्हणल्यारूच रवींद्रबाब केळेकार. 7 मार्च 1925 ह्या दिसा कुंकळी ह्या गांवांत तांचो जन्म जालो. कोंकणी, मराठी, हिंदी अशा भाशांनी साहित्य रचपी रवींद्रबाबान रूपकार आनी अणकारूय केल्यात. मनीस कुळेक देख दिवपी आपले भोव मोलादीक विचार ते आपल्या लिखणेंतल्यान कागदार हाडटाले आनी ते विचार दर एकल्यांच्या काळजांत घर करून बसताले. रवींद्रबाबाच्या विचारांत पयल्या पावसान भिजिल्ले मातयेच्या वासाचें ताजेपण आसतालें आनी म्हणूनच तांचें साहित्य वाचप्यांक भावतालें. ज्ञानाचें अथांग भांडार तांच्या परिपक्व खाणार सहजतायेन विसावतालें आनी तांच्या बरपांतल्यान अळंग पाजरतालें. रवींद्रबाब एक वेगळेंच रसायन आसलें. ते आयज आमचे मदीं नात, पूण तांणी रचिल्लें साहित्य आनी केल्लें मार्गदर्शन आमकां उजो मार्ग दाखयत आसा. पुराय गोंयांतूच न्हय जाल्यार देशभर नामना जोडिल्ल्या ह्या मान साहित्यकाराची जन्मशती गोंयभर मनयली. तांच्या जन्मशती निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनान एक सुवाळो आयोजीत केल्लो. त्या सुवाळ्यान 3 लेखकांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. ह्या साहित्यकारांक भेटोवपा खातीर रवींद्र भवनान म्हाका रवींद्रबाबांचे पोर्ट्रेट्स काडपाची संद दिली. ते खातीर हांव रवींद्र भवनाचें उपकारी.